नमस्कार. स्पिरिच्युअल रेस फॉर द डे. आम्ही अर्थाची गोकर्ण मठाचे विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांगेले वृंदावन जावचे पळयल्लें आसा. तांकां वृंदावना वशील उडलारी तांगेले ओटूची तांगेले योगदंडाय तांतू वृंदावनांत दवरले आशिल्ले. ते योगदंडाचे विशय आमी ಸ್ವಲ್ಪ उलोवंक जाल्यार ते योगदंड वासान करचे. वास म्हळ्यार वंशवृक्ष म्हणटा आमी. वंशवृक्ष ते वंशवृक्ष म्हळ्यार वंशाक ताजे फ्रट्स आसाचे त्या वंशाक ते रिप्रेझेंट करता. आनी आमगेले कृष्ण भगवान ताणें ते एक कोळलो हाता धरला. ते कोळलो आमी वंशी म्हणटाची. वंशी कृष्णाक आमी वंशीधरा म्हूण सांगपाची. आनी ते वंशी धरतना ताका आमगेले सगळेची जेनेटिक्स लॉडशी कृष्णाक आमी एक्सेप्ट करूं जाता. म्हळ्यार ताणें पांय शिराबून ते कोळ्ळा हाता धरतना तागेले क्रॉस्ड लेग सिंगल हेलिक्साक रिप्रेझेंट करता. आमगेले जिनोम्स सकयल डबल हेलिक्स आसाची म्हूण सायन्स सांगता आसाची. आनी ते वंशवृक्षाचे हांग इम्पॉर्टन्स आमी दिलेलो आसा. इवन भागवत कथा करता नॉर्थ इंडियन्स कडेन तांणी ते एक वास दवरताची. आनी एक दीस कथा जातना एक फ्रेट्स ताजे बेत्ता वता आनी 7 दिवसां कथा तो ते कंप्लीट बेच्ची तशी एक रिवाजी आसा. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट आमगेले मनुष्य जिवनांत आमगेले हिंदू धर्मा बद्दल सांगिल्ले वरेचें एक मृत्यू जाता नंतर आमी बिलीव करताची आमगेलो आत्मा परमात्मा वता. लेकिन आमगेले बॉडी ते आत्माक दवरले आशिल्ले ते बॉडी आमी अशी सोडाची तेवी ते वास्या वयर दवरताची. आनी वास्या वयर आमी राबून ते बॉडी आमगेले पुर्वजांक म्हळ्यार आमगेले वंशा खातीर मेळो म्हूण सांगून आमी ताजे वयर दवरताची. जाल्यार हाजे इम्पॉर्टन्स आजकाल आमकां गोत्ता. जाल्यार वंशवृक्षाचे इम्पॉर्टन्स कळक जाल्यार आमकां वंशीधरा कृष्णालेची पूज केली जाल्यार आमकां बारीचे आंग म्हूण दिसता आसा. आमी वंशीधरा कृष्णाक आज उडगास करया. आनी तशीची ते योगदंडाचे पावर कसं म्हळ्यार स्वाम्यांगेले हाता ते योगदंड येतना तांगेले म्हापशेचे सगळे गुरूंगेले पावर ते योगदंड हाता भितर आसता. तांणी आशिर्वाद दितना सगळे गुरू परंपरेचे आशिर्वाद आमकां मेळ्ळे वरे जाता. ते योगदंडाचे इम्पॉर्टन्स आमकां सगळे गुरू वऱ्यांगेले दंडी स्वाम्यांगेले आशिर्वाद मेळ्ळो म्हूण आमी नमस्कार आमी प्रार्थना करया. सांगून हांव राबयता अफगानाला शौकीणी दिल्ली सुकून नमस्कार.